बदलते वातावरण, खारो दव आणि खर धुक्याक लागून शेतकऱ्यांची होयली पडल्यात. खास करून काचकार आणि आंबेकार. काजी आंब्याचो सवर करपला देखून अंदूचो सीझन लुकसाणीत वतलो असो भंय तांकां सतावपाक लागला. आयकात पिळगांव नार्वेच्या शेतकारांची व्यथा. हे आतां मदीं अशी धुरी पडटा काय फुडलें दिसना काय आनी सकाळ फुडें जो खारो दव पडटा पळय तेजून जे मोर येयल्लो पळय तो करपाता. आतां आंब्याचो पळय आमी थंय गेटीर बरो लागलेलो तोय करपालो. आतां ही अशें क्लायमेटीक सगळें पिकूय मातसो कमी आसूंक शकता. आंब्याचें आमचें अंदू कमी शुअर, कित्याक आमी आतां पयलें मोर येयलो तो गेल्लो आसा चडसो. सगळे ह्या टायमार इतक्याक आमी आमचें भाटी जाताली सोरो जावं खंयची तोरां ही आमकां खळ घालपाक सुद्दां खूब मेळटाली आमकां. अशी आमच्यो ज्यो आंबोली आहा पळय आंबाड्यो त्यो आमकां लागताल्यो, पूण अंदू लेट जालें. एक दोन दोन फुल्ल्यो त्यो, पूण मातश्यो करपाल्ल्यो आसा. आनी काजी ह्या दिसांनी तरी आमची भाटी जाताली कळ्ळें. आनी कितें आमच्या आतां गड्याचो सिजन आसतलो म्हणटा आमी तांकां कितें दिता बीन तें अंदू आमकां तितकें दिवंक मेळचें ना कशें दिसता. तांकां काजी जावं कितें अशें दिताले ते. आमच्यो ह्यो कलमांच्यो आहा, वेंगुर्ला जातीची कलमां हायब्रीड. सो ही आमी गेले 25 वर्सां ह्या हितू वेवसायान काजी लायल्ल्यो आहा. आतां त्यो पयल्यो लायल्ल्यो हळू गेल्यो आनी आतां नवीन दुसरी लागवड सुद्दां आमी केल्या. गेले कंपेर केले गेल्या 3 वर्सान ह्या वर्सा मातशें पीक बरें दिसता कंपेरेटिवली. पूण त्याच बरोबर आमच्यो कलमांचे आसना कारण आमकां तेका स्प्रे किटकनाशकाचे स्प्रे आनी आमी घेतले आहा 2 फावटी. सो सध्या तरी अजून चित्र बरें आहा. पण मुट्टे हेंचे ह्या कलमाचे मातशे बारीक आसता. गांवठी काजीचे मुट्टे बरे आसता आनी ते सोरो काडपाक बी त्यो गांवठी काजीचे बरे. आमचे हे कलमाचे आहा ते मुट्टे बारीक पण काजी मोठ्यो आसता. तेका लागून आनी हेजी फक्त झाडांय मातशी वीक आसता जी हायब्रीड जी आहा ती. गांवठी काजीची लायफ चड आसता, हेंची लायफ कमी आसता. अशें कळ्ळां की ह्या वर्साची भाटी बी आसा लायतात न्ही सोऱ्याच्यो त्यो कमी आसा, कित्याक म्हणजे पीक कमी आसा म्हणून. पूण तुमी म्हणटा की तुमचे चड आसा हेच्या बद्दल. आमचे एवरेज बरे आसा गेल्या 2 वर्षांत. आतां गांवठी हें कशें आहा तें आतां पळोवचें पडटलें कारण अजून तसो सीझन सुरू जावंक ना. आनी एक वेळ बरो परत येवं शकता. ही जर थंडी परत अशी पडली जाल्यार आनी एकदां परत, कारण हेचे फुलां कशी आसता काजूची कंटिन्युअस येत आसता. आमची कशी म्हणजे डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी फुलां येत आसता. आनी जर सीझन बरो मेळ्ळो तर अजून फुलां येवं शकता. न्ही हेजे क्लायमेटीक कंडिशना प्रमाणे हें जाता अशें. हय, क्लायमेटीक म्हटल्यार हेजे कॉन्ट्रास्ट आतां जाला. एकदम दिसाची गरमी आनी सकाळची थंडी ती तेका तशी वायट. पण आतां हे जे आमचे आतां सद्या येयल्ले आहा ते फाटले फुलांचे आसा. ही नवी फुलां हांव आतां पळयतालो मुद्दम वचोन ती जळ्ळ्या. नवी फुलां जी फुडली येवपाची आसली ती बऱ्यापैकी जळ्ळ्या. पण फाटली जी 2 म्हयन्याची येयल्ली तेजे हे आतां आमकां उत्पन्न. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.